तुमकां दिसलां आसतलें हांव सद्या खंयच्या मानशेर उबो आसा म्हणून, पूण ही मानस न्हू जाल्यार ही लोकांची शेतां. हांगासर आमी सद्या कुमारजुव्यां गांवांत आसा आनी जे तुमी आतां पळयलें तें हांगासर लोकांचें शेत. लोक हांगासर रोपां लायतात, ज्यो भाजयो लायतात. पूण सद्या आयच्या दिसा जर परिस्थिती पळयत जाल्यार हांगासर सबन बांद फुटून हांगासर तेंच्या शेतान उदक आयलां. आमी तेंचे कडेन उलयले तेन्ना आमकां कळ्ळें की ते म्हणटा तांकां 90 लाख मेरेन सुद्दां इतकें नुकसान जालां म्हणटा ते. सरकारान हांगासर लक्ष घालपाची गरज आसा अशें म्हणटा ते म्हणटा की कुमारजुव्यां पंचायतीन हांगासर हो जो पंचायत आसा ती एग्रीकल्चर हब म्हणून सुद्दां डिक्लेअर जाल्लें म्हणटा. पूण जर आयच्या दिसाची ही परिस्थिती जर तेंची पळयत जाल्यार तेजें रूप कितें वेगळेंच दिसता. एक वटेन सरकार म्हणटा की जे शेतकार आसा तेंच्यांनी चडांत चड पीक लावचें, जावं जे यंग भुरगे आसा, जे यूथ आसा तेंच्यांनी शेती कडेन वळचें. पूण हांगासर जर अशी परिस्थिती जर लोकांची जायत आसत, जर ते शेत लावन सुद्दां जर तेंकां तें पीक काडपाक मेळनासत आनी तेंकां जर इतले 90 लाख मेरेनचे जर ह्या सबन गांवांक जें नुकसान जालां, अशी जर परिस्थिती आसत जाल्यार कोण फुडें कित्याक सरतलो? आमी कितें आहा वर्सा किमान शेत करता आनी हे आमचे बांयन हे भाजीपालो करता आनी गिमभर कितें खावन पावसाची जी बेगीन आनी हेजेरूच आमचो आदार दिलो सगळो. आनी आमकां आनी कांय ना, फक्त हे शेत भाजीपालो करपाचो आनी तेजेर जगपाचें. आनी हे आतां बांद मोडून आमकां वर्साक मातशें अवनूच चड जळ्ळो आनी एकदम आमच्या शेतांक उदक पावलें. वर्स जालें खारसाण येताली पूण तितकी जाली पूण सोबत शेत बुडलें आनी हें पेट्यार सगळो. जवळ म्हाका 20-25 हजार नुकसान. चड जातालें मागीर जवळ 1,05,000 जाताली. गेमान खास पावसान कितें मेळटालें म्हाका कुटुंबाक म्हाज्या. एग्रीकल्चर शेतकी खात्याची जे हें आसा पळय डेमॉन्स्ट्रेशन कितें जातालें पयलीं कॅम्प बिंप तें फक्त हांगाच जातालें पयलीं. ती खुबशे हांगाची हें जाताली फेसिलिटी की खूब तरेची बियां हें कितें जाता पळय शेतान तें सगळें डेमॉन्स्ट्रेशन हें करताले पळय शेतकी खात्याचें तें हांगाच करतालीं. हांव जवळ जवळ कितले वर्सां जालीं हें शेत रोयता. शेत रोपो भाजी पालो हेजेरूच आमचें चलता. आतां हे बांद मोडलेले अशें जालां की सगळें काबार जावन गेल्ले आसा आमी. जवळ जवळ हांव वर्साक म्हाका दिसता 1 लाख रुपया तरी उत्पन्न करतालो. आतां हांवें जवळ जवळ 20,000 रुपया मोडलेले आसा. सारें जावं हें हाडपाक मशीन घालपाक सगळे 20,000 रुपया काबार गेले आसा. आनी पावस भर हांव तेजेर जगतालो. आतां आमी सगळे सोंपलेले आसा. हितून आनी आमकां कांय हें पर्याय म्हणटा तो कांयच उरलो ना. म्हाज्या आयुश्यान हें दुसरें पावट. जेन्ना हांव ल्हान आसतना इस्कॉलाक वयतालो तेन्ना अशीच येयली ह्याच शेतान अशीच बुट्टी येयल्ली आनी ती आतां हांव ह्या 64च्या वर्सान पळयतां तें ही बुट्टी येयल्ली आसा. तीर खाजन म्हणून हांगा आसा तेजी कमिटी आशिल्ली. कमिटी ती डिस्कॉलिफायड जाली. डिस्कॉलिफायड जाल्ल्या कारणान तो एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून आमचो गव्हर्मेंटान मामलेदारान तो तल्लाटी कसो आहा तो तल्लाटी हांगा लक्षूच दिना. फाटल्या म्हाका दिसता तेणी 5-6 लाखाची खंयची अफरातफरी आसा आनी ताका आमी अप्रोच जाले. फाटले आमचे शेतकार 5-6 दीस पयलीं अप्रोच जाल्ले तेन्ना ते सांगता आपल्याक तुमचे हेजेर टायम ना म्हणून सांगलें. कित्याक तुमचे हेजेर लक्ष घालपाक टायम ना. हेजेर हांव सरकारा कडेन कितें मागता हेजेर सरकारान हेजेर दखल घेवची. कित्याक तो एडमिनिस्ट्रेटर नेमला ताका फाल्यांच्या फाल्यां बेगीचे बेगीन सस्पेंड करपाचो आनी इतले बेगीन मामलेदार हांगा येवन हेजेर इन्स्पेक्शन करून आमची फुडली कारवाई कितें आहा ती करची. आनी आमकां हेजेर मेन म्हणल्यार मुख्य म्हणल्यार कित्याक सगळे शेतकार आसा पळय न्हू एका तेणी कोणी आपले 1 लाख 1.5 लाख हांव जवळ जवळ हेजेर 2.5-3 लाख घेतालो कळ्ळो. आनी फाटल्या तेंपाक आमच्या गव्हर्मेंटान ही पंचायत आमची एग्रीकल्चर हब म्हणून एक डिक्लेअर केल्ली. त्या खातीर हांव तुमचे कडेन मागता कितें तुमची हे आमचे प्रुडंट चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान तुमी हे सरकारा कडेन पावयची आनी बेगींतले बेगीन हेजेर म्हणजे आमकां एक जाय आतां तें कंपेन्सेशन. कित्याक अंदू आतां ही पूर्ण शेती आमची गेल्लीच आसा. अंदू हेजेर कांयच जावपाचें ना. हेका एक कितें ते कंपेन्सेशन मेळपाचो एक प्रयत्न करपाचो. आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार आतां जाता तितके बेगींतले बेगीन आमचो वॉटर रिसोर्साच्या मार्फत बांद आमचो बांदून घेवपाचो. बांद बांदल्यार आमी फुडल्या वर्सा शेती करूंक मेळटलें. जाल्यार आमी फुडल्या वर्सा शेती करूंक पावचे ना. आनी मॅक्झिमम म्हणल्यार आमचे हांगासर 100% ST लोक आनी तेजेर ते उदारनिर्वाह करतालो पळय हेजेरूच करताले. टोटल लुकसाण म्हाज्या अंदाजान जवळ जवळ 80-90 लाख तरी ते 1 कोटीच्या भितर आसा ते. कित्याक तुका जाय जाल्यार हांव रिकॉर्ड दाखयता. ही बिलां सुद्दां दाखयता. बिलां हवेवयले न्हू. कित्याक थोडे पळय हवेवयले सांगता कितें कंपेन्सेशन मेळोंक जाय हवेवयले सांगता. हांव तुमकां जाय जाल्यार एक प्रूफ दाखयता. जाय जाल्यार सरकारा कडेन हांव व्हरोन डॉक्युमेंटेशन दिता. अशी आसा हेजेर आमकां उत्पन्न अशें मेळटा. बेश्टेच फटाशें न्हू. म्हाका दिसता सरकारान ह्या गजालीचेर दखल घेवपाची गरज आसा. तेंच्यांनी कितें तरी जो उपाय आसा तो करपाची गरज आसा. ते म्हणटात तेंचो जो हो बांद दर वर्सा हळू हळू करून मोडटा तो रिपेर करून दियात म्हणटा. ना जाल्यार हांगासर जे गांवचे लोक आसा जे फक्त ह्या शेतीचेर तेंचें पोट चलता
ते म्हणटा की ते हांगासर ते फुडें कशे शेती लायतले. ऑथॉरिटीज आसा जे कन्सर्न ऑथॉरिटीज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जावं WRD जे दोनूय डिपार्टमेंटां हांगासर ह्या शेताक लागता तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन एक्शन घेवपाची गरज आसा. जे तेंचें नुकसान आसा ती नुकसान भरपाई करची आनी जो तेंची मागणी आसा की तो जो बांद आसा तो बेगीनच्या बेगीन बांदचो. ह्यो सगळ्यो गजाली बेगीनच्या बेगीन जर सुटावो करत जाल्यार हांगासरले जे शेतकार आसा तांकां एक आनंदाचो जावं सुशेगाद जो स्वास आसा तो घेवपाक मेळटलो आनी बरे भशेन तांकां ह्यान फुडें जी शेती आसा ती करपाक मेळटली.